नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। एथीक कमिशनाचो निवाडो राखत दिल्ली उच्च न्यायालयाचो गोंय बुद्धीबळ संघटनेच्या 4 उच्च पदाचेर चाबूक। राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकराक वगडावचें पडटलें अध्यक्षपद। मेगा प्रकल्पांक लागून चिमलच्या मुसुंडेवेल्यान चिमलची ग्रामसभा गरम। प्रकल्पावेल्यान सरपंचाचो काणयो, थळाव्यांचो पंचायतीचेर फारपेट। गिरदोळे रेल्वे क्रॉसिंग बंद करून बांदला अंडरपास, पूण अंडरपासा पोना मिनी बसी आनी एम्ब्युलन्सी पडटात आडकून। ही क्रॉसिंग गेट उक्ती करपाची मागणी करपी गिरदोळे ग्रामसभेत थाराव। राज्यात 8 जून मेरेन गडगड मारून पावस पडपाची शक्यताय। पणजी वेधशाळेचे अदमास। म्हादय प्रवाहातली कांय कलमां गोंयां खातीर घातक। हो गोंयचेर अन्याय म्हणटा पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार। आनी जिवाक ताकाय दिवपाक साळबानाचेर लोकांची न्हावपा खातीर गर्दी। आता खबरो विस्तारान। दिल्ली उच्च न्यायालयान गोंय बुद्धीबळ संघटनेंतल्या 4 पदांचेर चाबूक मारला। 2 वर्सां पयलीं जाल्ले संघटनेच्या वेंचणुकेंत 4 पदां बिनविरोध निवडून आयिल्लीं। हातूंत कांय सेटिंग जाले। ह्या कागाळी वेल्यान एथीक कमिशनान ही पदावेली वेंचणूक अवैध जाहीर केल्ली, पूण बिनविरोध वेंचून आयिल्ले पदाधिकारी हो विशय घेवन उच्च न्यायालयांत गेल्ले। न्यायालयान एथीक कमिशनाचो रिपोर्ट राखून दवरलो। आता राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकर हांकां संघटनेच्या अध्यक्षपदा सयत हेर 3 पदाधिकाऱ्यांक आपल्या म्हत्वाच्या पदावेल्यान देंवचें पडटलें। बेगीनूच हे पदा खातीर वेंचणूक जातली। संघटनेचो वांगडी अरविंद भामलान ह्या विशींची म्हायती दिल्या। इलेक्शन जालें न्ही तेन्ना विड्रॉलाच्या टायमार म्हणजे इलेक्शनाच्या आदले दिसा तेंच्यांनी रिजल्ट डिक्लेअर केले आनी अनअपोज म्हणून डिक्लेअर केले। पण एक्चुअली 4 पोस्टांक अनअपोज नाशिल्ले, ते अपोनंट आशिल्ले, पण तेंच्यांनी तेंचे दॅट दे ओन्ली। सो तेका आमी चॅलेंज केल्ली एक एथीक कमिशन, ऑल 4 मेंबर्स, दॅट इज महेश कांदोलकर, आशिश केणी, विश्वास पिळणकर आनी अमोक नामशेकर। तेचेर तेंच्यांनी डिसिजन दिलें की त्या 4 पोस्टांक री इलेक्शन जावचें। सो वॉट द रिटर्निंग ऑफिसर हॅज डन इट इज रॉंग अशें तेंच्यांनी हें दिल्लें। मागीर सेम ऑर्डर तेंच्यांनी परतून चॅलेंज केली आनी AICFची एपिलेट बॉडी हायर ऑथॉरिटी तांकां तेंच्यांनी सेम डिसिजन दवरलें की री इलेक्शन फॉर द 4 पोस्ट, दॅट इज विथीन 2 वीक्स। बट दॅट डे चॅलेंज इन दिल्ली हायकोर्ट। दिल्ली हायकोर्ट आतां इतली हियरींग जाल्या उपरांत तेंच्यांनी दिल्ली हायकोर्टान सेम ऑर्डर दिली आनी रिटर्निंग ऑफिसरान जें केलें दॅट इज रॉंग। सो इलेक्शन परतून 4 पोस्टाक जावचें। आतां हे 4 पोस्ट कोण कोण कितें आतां विथ व्हडले ऑफिशियल मेन पोस्ट म्हणजे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर आनी जॉयंट ट्रेजरर। नांवां कोण जाणा तुमी? नांवां पळय, प्रेसिडेंट पोस्टाक महेश कांदोलकर वर्सीस विनय तेंडुलकर आशिल्लें। सेक्रेटरी पोस्टाक आशिश केणी वर्सीस शेरेन नायक आशिल्लें। ट्रेजरर पोस्टाक विश्वास पिळणकर वर्सीस किशोर बांदेकर आशिल्ले, एक्स सेक्रेटरी। आनी जॉयंट सेक्रेटरी पोस्टाक, जॉयंट ट्रेजरर पोस्टाक अमोक नामचेकर आशिल्ले। तेचे कडेन तेच्या पुरण कोण आशिल्ले कळोवंक ना ते। मेगा प्रकल्पांक लागून चिमला मसुंडेचें अस्तित्व धोक्यांत आयलां। ह्या विशया वयल्यान चिमलच्या ग्रामसभेचें रुपांतर गरम सभेत जालें। हो जर प्रकल्प आयलो जाल्यार गांवची मुसुंडी आनी ताका जोडपी रस्तो बंद जातलो असो भंय उक्तायत थळाव्यांनी पंचायतीचेर आरोपाचे फारपेट केले। ह्या प्रकल्पांक दिल्ले परवाने रद्द करचे अशी मागणी थळाव्या कडल्यान जावपाक लागली। सरपंचान रस्तो आनी मुसुंडी वाटावपाचें आश्वासन थळाव्यांक दिलें, पूण मेगा प्रकल्पा वेल्यान काणयो सांगून थळाव्यांक शांत करपाचो सरपंचांचो बेत फसलो। देखून थळाव्यांनी सरपंचा मदीं व्हडलें गैर पेटलें। ह्या नदी कदंब पठारावेलो कसिनो बंद उडोवच्या विशया वेल्यान वातावरण बरेंच तापिल्लें।
ते कितें ब्युटिफिकेशन करपाक तेका लागून हांवें मोसोड दाखयलेलें आसा. म्हाकाय खबर आहा म्हाजी मोसोड म्हाकाय खबर थंय वचपाक जाय आनी हांव मोसोड विकपाक हांव इतलो पिसो तो कित्याक हांवें बायलो सांगता डेव्हलपर तो आसा अडवय मार्कर जो आसा एडी एका खंय कितें केल्लो आसा ताका एनओसी दिवना मरे बाय जे कितें आमकां लेटर येयला तेजेरूच आमी ताकाय दितात कशीच दिला तेजा कडेन तर घातलेले आहा ती फायल येयलेली आसा तेणीच आमकां दिला की आमची तुमची मोसोड आहा ती तुमची वाट्यार घालून ना आनी तेन्ना फ्रंट दिला सप्लाय सबमिट केला तेन्ना 10 मीटर एक्झिस्टिंग रोड म्हणटा तो 10 मीटर रिजन पॅन कार्ड आयतारा जाल्ल्या गिरदोळी पंचायतीच्या ग्रामसभेत चानोरची रेल्वे क्रॉसिंग गेट उक्ती करपाक सांगपी थाराव पास जालो. अंडर बायपास रस्तो बांदल्या उपरांत रेल्वे क्रॉसिंग गेट बंद केल्ली. ताका लागून उंचाय आशिल्ली अँब्युलन्स मिनी बशी सारक्यो हेर गाडयांक वचपाक अडचण जाताली. ते खातीर ग्रामसभेत मुख्यमंत्री खासदार आनी भौशीक बांदकाम खात्याक पत्र बरोवपाचो निर्णय घेतला. 7 दिसां भितर रेल्वे क्रॉसिंग गेट उगडपाची अशी शिटकावणी गिरदोळच्या थळाव्या लोकांनी दिल्या. आमी अंडरपासाक हें जाल्लें पूण तेणी आतां ते गेट क्लोज करून आमकां बरो त्रास पडटात. भुरग्यांक इस्कॉलाक वचूंक मेळना, नाजाल्यार जाणटेल्यांक नाजाल्यार बासूय आमचे ट्रान्सपोर्ट आहा तो सगळो बंद जाल्लो आसा. आमकां बरें डिफिकल्टी आहा. आज आमी ग्रामसभा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा मिटिंगेक आमी थाराव घेतला, रेजोल्युशन पास केलां की आमकां ती गेट बंद करूं नाका, ती सदांच ओपनूच आसूंक जाय. एसएलसी इतलो आमचो मागणी आसात. आनी जरी आमी सांगलां विथीन 7 days करना जायत, नेक्स्ट स्टेप आमी घेतले ते आमच्यान सांगूंक जायना कितें स्टेप घेतले ते आमी डिसायड ऑन आफ्टर दैट रिसीविंग देयर लेटर. इफ दे डोंट गिव अस अ लेटर then the next step we will take. Ram Sabha regarding the railways. So in meeting Zaltedona, our Minister Cabral, who was then the Power Minister, and Clefasio was the MLA, and around 185 people were present. So when we were discussing about the underpass, myself and our punch member Frankie, we asked Cabral to keep the gate open. And at that point, he said it won't be kept open. It will be closed once that overhead bridge is done. And at that point, the Gram Sabha members have put up some points saying that the height will be 2.80 meters with 550 and 0.5 to 0.7 there will be elevated footpath. The underpass is done. We approached to the MLA and the minister and we wrote to them verbally. We spoke to them verbally, and after that we wrote to them to give us a footpath. But now the gate is closed. The railway gate is also this overhead bridge is done and the gate is closed. Now it is the problem. We can see it practically. We can see what is happening. So at that point in 2018, we were fighting for the gate to be open. Now in 2023 also we are fighting for the gate to be open. That is the only solution for the problem to be solved. राज्यात आयज आनी फाल्यां गडगडाटा सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा. जाल्यार 5 ते 8 वेर गोंयच्या कांय वाठारांनी गडगडा सयत हलको ते मध्यम पावस पडटलो. पावसा बरोबर 30 ते 40 किलोमीटर नेटान वारे मारतले असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. जाल्यार उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून 48 वरां भितर दक्षिण पूर्व अरबी दर्यांत चक्रीवादळा सारकी परिस्थिती निर्माण जावं येता. नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्ही अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या.
केंद्र सरकारान म्हादय प्रवाह अधिसूचित केला. तातूंतली कांय कलमां गोंयां खातीर घातक आसात. तशेंच पयलींची कांय कलमां गायब जाल्लीं आसात. हो गोंयचेर अन्याय जाला असो हुस्को पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार हांणी उक्तायला. जरी मुख्यालय पणजे आसलें तरी गोंयकारांक सतर्क रावचेंच पडटलें, कारण सरकारान जी समिती तयार केल्ली ताचें कामकाज लेगीत अपवादात्मक जाल्लें आसा. ते वटेन कर्नाटक म्हादय आपल्या वटेन वळोवपाक पुरेपूर यत्न करीत आसा. म्हादयच्या बाबतींत सरकार मात्तूय गंभीर ना असोय हुस्को राजेंद्र केरकार हांणी उक्तायलो. सध्या म्हादय प्रवाह जो आसा तो केंद्र सरकारान अधिसूचित केल्लो आसा. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालय जे आसा त्या मंत्रालयान हो जो प्रवाह आसा तो अधिसूचित केल्लो आसा आणि तितून कांय नवीन जी कलमां घातलेली आसा ती खरी म्हणजे गोंया खातीर खूब घातक आसा. तितूंतले म्हत्वाचे कलम म्हणजे हेच्या पयलीं लवादान जेन्ना निकाल दिल्लो 14 ऑगस्ट 2018 तर त्या वेळार तेंच्यांनी स्पश्ट केल्लें की महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ह्या दोन्ही राज्यांनी म्हादयच्या अंतर्गत जे धरणाचे किंवा पाणी वळोवपाचे प्रकल्प येताले तेचेर पुराय तरेन मालकी जी आसतली ती ह्या प्राधिकरणाची आसतली. ते कलम जे आसा ते गायब जाल्ले आसा. तातूंतल्यान आमकां कळटा की हो गोंयचेर एक अन्याय जावपाची जी प्रक्रिया जी आसा तिचो आरंभ जाल्लो आसा. एकंदर केंद्राक सरकाराक कर्नाटकान जे खासदारांचे बळ आसा तेचेर दोळो आसा आणि ताका लागून हो अन्याय जो आसा तो गोंयचेर जायत आसा. जरी प्राधिकरणाचे कार्यालय जे आसा ते पणजे जाले तरी आमकां हाच्या फुडें अत्यंत सतर्क रावन ह्या प्रश्नाचेर वाचा फोडची पडटली. कारण एकंदर वातावरण जर गोंयांत पळयलें जाल्यार अशें दिसता की म्हादय प्राधिकरण जे आसा सरकारान अधिसूचित केल्लेलें आसा. सरकारान हाच्या पयलीं एक समिती बी नियुक्त केल्लेली आसा, पूण आयज मेरेन ह्या समितीचे कामकाज जे आसा हे अपवादात्मक सुरू जाल्लेलें आसा. एकंदर सरकार जो आसा तो म्हादयच्या संदर्भान गंभीर ना अशें स्पश्ट जाता. आणि एकंदर आमी जर ह्या प्रश्ना संदर्भान घाळपाक केली जाल्यार त्याची जी दुश्फळां जी आसा ती आमकां भोगची पाळी येतली. सद्याक आमी जर कणकुंबी हांगासर गेले जाल्यार कळसाचें काम जे आसा ते तेंच्यांनी हाच्या पयलींच पुराय केल्लें आणि उदक जे आसा हे उदक पावसाच्या दिसांनी मलप्रभेन वचत आसा आणि त्या संदर्भान तेका रोखपा खातीर गोंय सरकार जे आसा ते अपयशी थारलेलें आसा. एकंदर चित्र जे आसा की कर्नाटकातले सध्या जलसंपदा मंत्री जे आसा ते डी शिवकुमार जाल्लेले आसा आणि डी शिवकुमार हाच्या पयलीं स्पश्ट केल्लेलें आसा की म्हादयचो मुद्दो जो आसा आमच्या खातीर अत्यंत म्हत्वाचो आसा आणि उत्तर कर्नाटकातल्या लोकांची ताण भागोवपा खातीर आमकां हें उदक भरपाचें आसा. पूण हो पुराय चुकीचो दावो आसा. कर्नाटक ज्या पद्दतीन ह्या सगळ्या प्रश्ना कडेन पळयता तर ते खंयच्याय परिस्थितीन म्हादयच्या वेगवेगळ्या उपन्हयांचें उदक जें आसा तें आपणा वाटेन व्हरपाच्या यत्नांक लागलेलें. मिर्ग तेंकलो तरी दिवचल म्हालांतल्या साळ बांदा वयली गरमी कमी जावपाची चिन्नां दिसनात. गिमाळ्या पर्यटना खातीर फामाद आशिल्ल्या ह्या बांदाचेर अजूनय पर्यटकांची गर्दी जाता. मॉन्सुना पयलींच्या निमण्या आयतारा तर ह्या बांदाचेर गर्दी उसळिल्ली. बायल्या भुरग्यांसयत चडश्यो फॅमिली ह्या बांदाचेर आयिल्ल्यो. राज्या भायले पर्यटकांचोय आस्पाव हातूंत आशिल्लो. हो आसा पर्यटना खातीर फामाद आशिल्लो साळ गांवांतलो शापोरा न्हंये बांद. मॉन्सून लागीं पावलो तरी लेगीत अजून ह्या बांदाचेर पर्यटकांची गर्दी जाता. मॉन्सुना पयलींचो निमाणो आयतार आशिल्ल्यान आज ह्या बांदाचेर पर्यटकांची गर्दी जाल्ली. गोंयांतल्या वेगवेगळ्या वाठारा सयत राज्या भायले पर्यटक ह्या बांदाचेर आयिल्ले. बायलां भुरग्यां सयत पर्यटकांनी ह्या बांदाचेर न्हावपाचो घोस्त काडलो. नवीन शिक्षणीक वर्साच्या फाटभुंयेर दिवचले शालेय साहित्याची खरेदीची लगबग चालू आसा. सोमारच्यान शाळांची घंटा वाजतली. देखून फाटल्या 2 दिसां सावन दिवचलच्या बाजारात शालेय साहित्य खरेदी करपाक नेट आयला. नोटबुकांसयत सत्र्यो, बॅगां, रेनकोट आनी हेर शालेय साहित्यान दिवचलचो बाजार फुल्ला. शालेय साहित्य मातशें म्हारग जालां तरी लेगीत भुरग्यांसयत पालक हें साहित्य उमेदीन खरेदी करतात. शाळेंत लागपी साहित्य भुरग्यांक जाय ते जायूच ताका आनी पर्याय ना अशें कांय पालकांचें म्हणणें आसा.
मोठें कठीण वचपाचें आहा. गेली 4 वर्सां आमकां अशेंच गेल्ली आहा. हेच्या फुडें सुद्दां म्हाका दिसना बुकां पयशे जोडून आमी घर बांदतले अशें. कारण आयज दुकानाची संख्या वाडत आसा. तशेंच हे सगळे व्यापारी आपणाक अंडर कटींग माल विकता आनी आमच्या कडेन हांगासर बाजाराक खूब तेजो परिणाम जाल्लो आहा. इस्कॉलांय आसा ती बुकां दिता, थंयसरूय परिणाम आसा. दुसरी गोश्ट गिरायक वाडयतलो म्हटल्यार सरकारा कडेन पुस्तकां अवेलेबल टायमार दिना ना सुद्दां म्हटल्यार जाता तुमच्या कडेन सद्या. 12वीची 11वीची पुस्तकां सद्या ना, 10वीची ना, 9वीची अवेलेबल आसा. अशा परिस्थितींत आमी हांगा कई वर्सां व्यापार करता, पूण तशी उदरगत जावपाची आमकां एक हांगासर आशा आकांक्षा ना. तुमी 30 वर्सां जालीं आमच्या शॉपाक या आमी हांगासर हें करता. म्हणून आमी मार्केटा पासून खूब पयस आसल्या कारणान आमी हे टॅक्स्ट बूक अवेलेबल थंयता, त्या कारणान आमकां गिरायकाची ओड आसा. पूण सरकार कडून टॅक्स्ट बुकाच जर ना जाल्यार गिरायकाची आमकां कमतरता दिसता. खूब आयज मंदी दिसता गिरायकाची, कारण पुस्तकां नासल्या कारणान गिरायक परत फिरकाना दुकानाचेर. इतकेंच. अंदू खरीप सिजनात दिवचल म्हालात चडांत चड शेती लागवडी खाला हाडपाची मोख शेतकी खात्यान दवरल्या, अशी माहिती विभागीय शेतकी खात्याचे विस्तार अधिकारी दत्तप्रसाद जोग हांणी दिली. नांगरणी आनी हेर मशागतीची कामां करपा खातीर शेतकारांक अनुदान दिवपाची शेतकी खात्याची येवजण आसा, अशें जोग हांणी सांगून शेतकारांनी श्री पद्दतीन भात लागवड करची असो उलो मारला. वेगवेगळ्या भागांनी जी भात लागवडी खातीर आमी एनकरेजमेंट दिवपाची किंवा शेतकऱ्यांक प्रोत्साहन दिवपाची ह्या विशीं आमचे वेगवेगळ्यो सभांतल्यान आमी ते करता मिटिंगेंतल्यान. तशेंच एक कारी पद्दतीन श्री पद्दतीन परत एकदां हांगासर थोड्या शेतकऱ्यांनी हाचो प्रयोग करून पळोवचो. चडांत चड शेतकऱ्यांनी करचो. आमचो हांगासर सेंद्रीय पद्दतीन वडावळ एक प्रयोग खरीप रबीतलो बऱ्यापैकी जाल्लेलो आसा. आयज बऱ्यापैकी तें भात वयर आयिल्लें आसा. वडावळी महेश राणे हांच्यांनी श्री पद्दतीन केला. अशेच प्रयोग वेगवेगळे घडचे आनी आपल्या पावसाळी हंगामान सुद्दां चडांत चड भात लागवडी सकयल शेती येवची बिचोली तालुक्यांतली म्हणून आमचें कार्यालय प्रयत्नशील आसा. आनी वेगवेगळ्या भागांनी जे मिटींग आमी घेतात तातूंत आमी प्रोत्साहन दीत आसा की हातूंत जितलें कितें सहाय्य म्हणजे आमचे प्लाविंगाचें सहाय्य आसूं, आमचे जे ट्रॅक्टर्स आसा तांच्या माध्यमांतल्यान खणपा खातीर ह्या शेतकऱ्यांक नांगरपा खातीर जें सहाय्य आसा तें आमी सदैव दिवपाक आमचे मॅकॅनिकल सेक्शन आसा ते तयार आसता. सो हें सगळें अर्थ सहाय्य जें आसा तें आमी शेतकऱ्यां समोर दवरलां आनी आमी आशा बाळगता की चडांत चड क्षेत्र हें भात लागवडी सकयल ह्या खरीप हंगामान सुद्दां येतलें. आयतारा सकाळी सुक्तळी फॅक्टरी लागसार सुमार 11:15 ऑल्टो आनी इनोवा गाडये मदीं समोरासमोर टक्कर जावन अपघात घडलो. ह्या अपघातात दोनूय कार चालकांक दुखापत जाल्या आनी उपचारा खातीर तांकां गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या हॉस्पिटलांत दाखल केला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. वेलंकनी देवाचें दर्शन घेवन गोंयांत परततना शिरोडे पंचवाडची डिसोजा फॅमिलीच्या बालेनो गाडयेचो टायर फुटून भिरांकूळ अपघात जालो. बालेनोचो टायर फुटून 3 ते 4 फावट पलटी खावन दरीत कोसळ्ळी. दुर्दैवान कोणाकूच जिवीत हानी जावंक ना, मात ह्या अपघातांत गाडयेंत प्रवास करप्यांक किरकोळ दुखापत जाल्या. प्रथम उपचारा खातीर तांकां रामनगरच्या सरकारी हॉस्पिटलांत दाखल केल्ले. ते उपरांत 108 रुग्णवाहिकेत घालून गोंय वैजकी महाविद्यालयांत भरती केले. फुडलो तपास चालू आसा. सोमारा सलीम अली बर्ड सँच्युरी ह्या आयलँडाचेर संवसारीक पर्यावरण दीस व्हडा उमेदीन मनयतले. ह्या दिसा निमतान खारफुटीच्या झाडाची लागवड रान खात्यान करपाचें थारायलां. ह्या कार्यावळीचें उक्तावण रान खात्याचो मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकी जातलें. उपरांत गालजीबाग, राय, शापोरा, पंचवाडी, पणजे सारख्या जाग्यांचेर खारफुटीच्या झाडाची लागवड करतले, अशी माहिती रान अधिकारी आनंद जाधव हांणी दिली.
फाल्यां आमचो जागतीक पर्यावरण दीस आसा. त्याच मजगतीं देशान वेगळ्या वेगळ्या स्तराचेर कार्यक्रम आयोजीत केला. तशें गोंया राना खात्यान गोंयान सबनभर कार्यक्रम आसा. तातूंतले मुख्य कार्यक्रम आमी हांगा सलीम अलीम बर्ड सँच्युरीन दवरिल्लो आसा. सकाळीं 7:30 वरांचेर मनादीक राना मंत्री श्री विश्वजीत राणे सर येतले. तांच्या हस्तुकी माणकुले आयलँडाचेर आमी मॅनग्रोव प्लांटेशन करतले. उक्तावण तांच्या हस्तुकी जातले. ताच्या उपरांत गोंयांतल्या एक 7 सायटीचेर आमी सायमल्टेनियसली प्लांटेशन घेता. सो जावं ते दक्षिण गोंयान गालजीबाग, राया, शापोरा, मागीर पंचवाडी, पणजेन अशें आमी प्लांटेशन आसा तें आमच्या राना खात्या वतीन जातलें. वाळपय संदीप केळकरांच्या अग्निपथ ह्या मराठी कथा संग्रहाचें प्रकाशन जालें. ह्या वेळार म्हादय जीवनदैनी ही आमची संकश्टांत आसा आनी तिका नवी जीण दिवपा खातीर सगळ्यांनी वावर करचो. तशेंच नवे पिळगेन मराठी भास आनी संस्कृताय तिगोवन दवरपा खातीर वावुरचो असो उलो कांय लेखकांनी मारलो. ह्या सुवाळ्याक व्हडा प्रमाणांत लेखक, कवी तशें हेर गांवकार हजर आशिल्ले. आणि अनेक वेळा असा प्रत्यय आला ज्या ज्यावेळी आमच्या कुटुंबावर किंवा आमच्यावर संकट आली त्या त्यावेळी या गावातील सगळ्या मंडळींनी आम्हाला सहाय्य केलेलं आहे. आणि आमच्यावरती काही संकट किंवा काही होतं कसलंही संकट सर्वांनी आम्हाला वेगवेगळ्या पद्धतीनं मदत करून मदतीचा हात दिलेला आहे. आणि त्यामुळं या गावाबद्दल मला खूपच अभिमान आहे. गोंयांत उदका पायपलायन फुटपाचे प्रकार घडत आसात. म्हापशा पेडे वाठारांतल्या जिल्लो हॉस्पिटला लागसार आशिल्ली उदका पायपलायनूच गीत फुटली. पायपलायन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदक फुकट गेलें. 3 दीस जाले ही पायपलायन फुटून. संबंदीत खात्याक कागाळ करून लेगीत ह्या घडणुकेचेर पुराय दुर्लक्ष केलां. देखून बेगोबेग उदका पायपलायन दुरुस्त करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी सरकारा कडेन केल्या. फोंडेच्या पंचवाडी वाठारांतल्या म्हैसाळ धरणाच्या उदकाची पातळी सामकी उणी जाल्या. फक्त 2 दीस पुरतले इतलेंच उदक कमी आशिल्ल्यान हें धरण आतां पावसाची सामकी आतुरतायेन वाट पळयता. पावस पडूंक ना जाल्यार ह्या धरणाचेर अवलंबून आशिल्ल्या गांवांक उदका खातीर वळवळे काडचे पडटले. मजगतीं ह्या वर्सा मे म्हयन्या मेरेन पावस पडूंकूच ना. पावसाच्या उदकाचेर अवलंबून आशिल्ल्या म्हैसाळ धरणाक धपको बसून धरण सामकें सुकून गेलां. पंचवाडी लोकांक उदकाचो उणाव जालो जाल्यार ओपा प्लांटात आशिल्ल्या उदकाची पुरवण तांकां तात्पुरती करून दितली अशी माहिती उदका स्रोत खात्याचो मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिली. जून महिन्यात आम्ही आयले तरी आसतना मिड शॉवर जे जाताले ते उलू जावनात. गेल्या वर्साक मार्चात पावस पडिल्लो, जानेवारी पावस पडिल्लो, मागीर एप्रिलात पावस पडिल्लो, मे म्हयन्यात पावस पडिल्लो आनी त्यामुळे गेल्या वर्सा अडचण जावन आशिल्ली उदकाची. पूण ह्या वेळार माय सामको तापलो आनी इतलो तापलो की एक सुद्दां पावसाची दडक जावं ना. आनी त्यामुळे सगळे धरणांची उदकाची पातळी आसा ती सकयल आयिल्ली आसा. पूण तातूंत चड जर फटको खंयचो बसला जर जाय जाल्यार तो म्हैसाळ डॅम. कारण म्हैसाळ डॅम जे आसा पळय न्ही ताका असो पेरेनियल उदकाचो झरो ना. म्हणजे 24 वरां व्हांवपा सारको उदकाचो असो झरो ना. आणि त्यामुळे म्हैसाळ डॅम जे आसा पळय न्ही ताजें उदक जें आसा पळय न्ही तें फक्त पंचवाडी गांवा पुरतेंच आमी आतां मर्यादीत दवरलेलें आसा. आनी तेय भशेन साठोवन हे करून बाकी शिरोडा जें आसा पळय न्ही ताका उदक आमी ओपाच्यान आनी साळारीच्यान हे दोनूय कडल्यान उदक जें आसा पळय तें शिरोड्याक सप्लाय करपाक येतलें आसा. बुरी आनी शिरोड्याक फक्त अडचण थोडीशी पंचवाडीची आसा. पूण काल पयर जसो पावस पडलो तसो जर एक पावसाची दडक पडली जर जाय जाल्यार अडचण थंय विशेष जावचें अशें दिसता. सो ना जाल्यार तुमी ओपाचें उदक परत तांकां डायवर्ट करतले पंचवाडी? गरज पडलीच जाल्यार मागीर डायवर्ट करची पडटलें. गरज पडलीच जर जाय जाल्यार ती डायवर्ट करतली.
आमी टँकर उपलब्ध केल्यात एक टँकर तेवच्या सद्याक चलता. ओके सर आता उदक जें आहा कितलीच उदक पावतलें अशें दिसता तुमकां खंयचे ते आता जे मायसर मशाडा तो प्रॉब्लेम ना कारण आमी आज सकाळी म्हैसांव साळावली गेल्लो. साळावली आमचे कडेन जवळ जवळ 40 ते 50 दिसा खातीर उदक आसा. तशेंच अंजुना बी आमचे कडेन सादारणशे 20 दिसा खातीर उदक आसा. त्यावच्यान मागीर अस्नोडा जे आसा पळय थंय आमकां उदक भरपूर आसा. फक्त प्रॉब्लेम सद्याक जाला ते हांगसर आमच्या म्हैसाळ म्हणजे पंचवाडी गांवा खातीर ते पळयता कशें सॉल्व करपाक. समजा गरज पडली म्हणजे पावसाची जर जालीच ना जर जाय जाल्यार आमकां ओपाचें उदक सप्लाय करपाक तयारी करची पडटली. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. रोखडेच पळयात आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक TV.